ते टिचरीचेर एक्शन घेतला कायद्यान कितें जी एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतली आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले हांव तुका म्हणटा खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचे कितें तो प्रोसेस एके वटेच्यान सुरू जातलो आनी हेवटेच्यान डिपार्टमेंटाच्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून त्यांची कितें आयपीसी सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातले बट अशा पद्दतीत म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना म्हणजे हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां हांवें सेक्रेटरी एड्युकेशना कडेन उलयतालो की एकदां तेंचेय बी आतां असल्या टिचरींचे कारण हो पळोवंक गेल्यार कोणाचो तरी राग भुरग्याचेर ते काडला असो दिसता म्हणून म्हाका दिसता हें योग्य न्ही आनी आमी टॉलरेट करूं शकना सर हे फुडें जावचें न्हू फुडें आनी कितें स्टेप घेतले फुडें तुमी आता त्या खातीर सांगलें न्ही तुका म्हणजे आमी तांकां कितें आतां विचार करता आमी तांकां अशा पद्दतीचो कित्याक इन्सिडंट जालो ताच्या फाटलो पयलीं स्टडी करता आनी ताच्या उपरांत आमी डिसिजन घेता